मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज आमी साद्या काळाचो 8वो आयतार पाळटाव. आमचें जिवीत एक भांडार. एका भांडारांत बऱ्यो आनी वायट वस्तू आमी घालूंक जातात. तेच भाशेन आमचें दोर एकल्याचें जिवीत. ह्या आमच्या जिविताच्या भांडारांत बरें तशेंच वायट आमी आपणायताव. पूण आयचो विशय आमकां म्हणटा, वचात बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून फळां उत्पन्न करात. आयज आमचो देव आमकां आमचें जिवीत एक बरें भांडार जावन बरीं फळां आमच्या जिवितांतल्यान उत्पन्न करूंक आपयता. आमचें जिवीत एक बरें भांडार जावंक आनी बरीं फळां उत्पन्न करतलीं आमी मनशां जावं आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापाची कृपा आनी बळ मागुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. कुंभाराचें आयदन बाटयेंत घालून कोसाक लायतात तशेंच मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळां वरवीं झाडाची कामायस्की पळून येता, तशेंच मनशाच्या उतरां वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताका वाखाणू नाका, कित्याक हीच ताची परिक्षा. नीत सोदशी जाल्यार तुका ती मेळटली आनी एक दोबाजीक आंगोस्त्र कशें तूं ती न्हेसतलोय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. किन्नोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो. भोव ओर्त्या देवा, सकाळीं तुजो मोग परगटूंक आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. प्रमाणीक मनीस माडावरी वचतलो. लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोंपलोले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस माततले. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. म्हातारे पिरायेर लेगून ते फळां दितले. टोकटोकीत रोसरोशीत ते तोखतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगोडटले. कसलीच खोड ताका ना. तो एकलोच म्हजें खोडप. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, विनाशी तें अविनाशी जातोच आनी हें जें मरता तें अमर जातोच. बरयलोलें आसा तें उतर घडोवन येतलें. मरणाचो भस्म जावन जैत आयलें. ए मरणा, तुजें जैत खंय? ए मरणा, तुजें कूस खंय? तर मरणाचें कूस पातक आनी पातकाचें बळ सोमूर्त. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां जैत दितोल्या देवाक आर्गां दिवया. म्हणटोच भोव मोगाळ भावा भयणींनो, सदांच थीर आनी घट रावात. धार घेनासतना सोम्याची सेवा करात, कित्याक सोम्याची सेवा करून
तुमी निर्फोळ वावर करची नात म्हूण तुमी बोरी जाणोत. देवाचें उतर हें. उद्गार. झिगझिगतोल्या तारां पोरी पृथ्वीर तुमी पोरजोळतोल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतोल्यात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वापार सांगली. एका कुर्ड्याच्यान दुसऱ्या कुर्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय खोंडांत पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परोस व्हरतो न्हय. शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय? आनी तुज्याच दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना? आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणूं येत? आरे भावा, राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. बरें झाड वायट फळ दितशें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितशें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड वळखूंक येता. कांटेरीचीं आंजिरां आनी सोऱ्यांट्याच्यो दाको कोण काडीत म्हूण आसा? बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर भरोन वतल्या काळजांतलें तोंड उलोयता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. सोम्याची सेवा करून तुमी निर्फोळ वावर करची नात म्हूण तुमी बरीं जाणोत. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांनी, कोरण्यांनी आनी केल्ल्या भावार्थी वावरा वरवीं पोरजेच्या जिवितांत बरीं फळां उत्पन्न जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवपान जाता. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान फटींगपणाच्यो भासावण्यो दिनासतना स्वताच्या पावलांनी चलोवन आपल्या स्वताच्या वावरांतल्यान बरीं फळां उत्पन्न करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना ही जेजूची उतरां घोट
आमच्या काळजा मोनांत रिगोवन आमच्या सोम्या जेजू भाशेन बरी मनशां जावन आमी बरीं फळां उत्पन्न करूंक आमकां सगळ्यांक बापाचो आदार मागुया. शिकोवन पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतोरतलो. सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दोबाजीक दाखोवणेंत हालींच आमी वांटो घेतलो. ताच्या भोक्तिवंत पावलांची आमी देख घेवन सोम्या जेजू सारकीं आमी जावंक बापाचें बळ आनी कृपा मागुया.